प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माखूचो 5वो विस्वोर वोड 1 ते 20 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 20. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ते दर्याचे पेले तोडीक जेराजेनाच्या मुलकांत पावले आनी जेजू ओड्यांतलो भायर सरतोच मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस समाधी मदलो भायर सरोन रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधी मदें आपलें भिराड केल्लें आनी सांकल्यांनी लेगून कोणाच्यान ताका बांदूंक जायनासलें, कित्याक सोबार पावटी ताका कोड्यांनी आनी सांकल्यांनी बांदलोलो. पूण ताणें सांकल्यो तोडल्यो आनी कोडे मोडून उडयले. कोणाच्यान ताका दोमावंक जायनासलें. सगळे वेळार दिसाचो तसो रातचो तो समाधी मदें आनी दोंगराचेर आसतालो आनी उयेली मारून आपणाकूच फातरांनी गावे कोत्तालो. पयसतान जेजूक पळयोवन तो धांवून आयलो, ताचे मुखार सरपटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें, जेजू भोव व्हडते देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान तुजे लागीं हात जोडून मागता, म्हाका दोगडाय नाका. कित्याक जेजू ताका म्हणटालो, वेड्या आत्म्या, ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव लॉस्कोर, कित्याक आमी खूब जाण. आनी आपणाक मुल्का भायर घालिनाका म्हूण ताणें ताचे कडेन लाल येवन मागलें. थंय दोंगरा लागीं दुकराचो एक व्हड हिंड चडटालो आनी देंवचार ताचे लागीं अशें मागूंक लागलें, आमकां त्या दुकरांनी धाड, ताचे भितर आमकां रिगून दी. जेजून तांकां रोजा दिली आनी ते मेळे आत्मे भायर सरून दुकरांनी रिगले आनी सुमार 2000 दुकरांचो तो आख्खो हिंड कोडशा वेल्यान दर्यांत शेंवटलो आनी बुडून मेलो. तांचे राखणे पळून गेले आनी नगरांत आनी खेडे गांवांनी तांणी ही खबर कळीत केली आनी लोक कितें जालां तें पळोवंक आयलो. आनी जेजू चडशी येवन देंवचार कुश्टायतालो तो मनीस म्हणगे जाचेर लॉस्कोर बसलोलें तोच आंगावळी न्हेसून आनी तकलेन सारको जाल्लो थंय बसला तो पळयोवन ती भियेली. जाणी देंवचार बसलेल्याक कितें घडलें आनी दुकरा विशीं कितें जालें तें देखलेलें तांणी हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुल्कांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. आनी तो ओड्यार चडटाना देंवचार बसलोलो तो मनीस आपणाक ताच्या सांगातार रावंक दी म्हूण मागूंक लागलो. पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घरा आनी तुज्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान तुजे खातीर केद्यो व्हडल्यो वस्तू केल्यो आनी कशी ताणें तुजी दया केली ती तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केद्यो व्हडल्यो कोन्यो केल्यो त्यो 10 नगरांच्या मुल्कांत परगटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जालीं. प्रितीच्या बाबडीनो आयचें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां. तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू देंवचार बसलेल्या मनशाक बरो कोत्ता. आनी बाबडीनो आमी 2 दिसां पयलीं शिवर्तमान हेचे पयलीं मार्कूचो 4था विस्वोर वाचलोलो जाल्यार जेजून आपल्या शिसांक खूब ओपारी शिकयल्यो, तांकां पेले तोडी वचपाक सांगलेलें आनी थंयसर मोड येयल्लें. आनी तें मोड येयना फुडें जेजून तें मोड थंड केलें, दर्याचें उदक थंड केलें आनी ते पेले तोडी पावले. आनी बाबडीनो आयज जेन्ना आमी वाचता की पेले तोडी हो देंवचार बसलोलो मनीस आसलो, देंवचाराक नाका आसलें जेजूक आनी आपल्या शिसांक पेले तोडी येवपाक आनी त्या दादल्याक सुटका दिवपाक. आनी आयज कितें घडटा, जेजू जेन्ना तें मोड शांत कोत्ता, दर्या शांत कोत्ता, ते पेले तोडी येता. आतां बाबडीनो देंवचार बसलो मनीस जेजू कडेन धांवून येता. तो येता आनी जेजूक म्हणटा, तुका म्हजे बरोबर कितें काम आसा? तुका म्हजे भितर कितें काम आसा? भोव व्हडल्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान तुजे लागीं हात जोडून मागता, म्हाका दोगडय नाका, म्हाका दोगडय नाका. बाबडीनो जेन्ना जेजूक ह्या मनशाक विचारलें तुजें नांव कितें, ताणें म्हणलें म्हजें नांव लॉस्कोर. म्हणजे ताजे भितर 3000
मेडे वतमे असले, एका मनशा भितर 3,000 मेडे वतमे असले. आणि भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू त्या मनशाक सांगता, त्या मनशाक चुचुरे करता, आणि तो आता त्या मनशाक त्या मेड्या वतम्यान ती सुटका दिता, आणि तिचो तिचो दुकोर जे असले त्यांचे मदें त्या मेड्या वतम्याक धाडटा, आणि त्या मनशाक सुटका दिता. आणि भाव भयणीनो, जेन्ना तो मनीस सुटलेलो जाता, म्हणटा ताका सुटका मेळटा, कितें घडटा भाव भयणीनो? तो येता जेजू कडेन, म्हणटा, सायबा, म्हाका तुजो पाटलावदार जावंक जाय, म्हाका तुजे बरोबर येवंक जाय. जेजू ताका कितें सांगता? जेजू ताका सांगता, तूं वच म्हणटा, आख्या नोगरांनी तुज्या फामिली कडेन वच, आनी थिंचोर लोकांक सांग, तुज्या घरा वच, आनी तुज्या लोकांक विशीं वच, आनी सोरेस्परान तुजे खातीर केद्यो व्हडल्यो वस्तू केल्यात, आनी कशी तुजी दोयात दाखयल्या तुका तें ताका सांग. भाव भयणीनो, हो मनीस ज्या भितर ते मेडे वतमे असले, तो कितें करता? तो 10 नोगरांनी वेता, आनी 10 नोगरांनी वचून देवाचें उतर परगट करता, सगल्यांक सांगता जेजून कितें केलें तें, कशे भाशेन तो बोणकोणीन पडलेलो, कशे भाशेन ते देंवचारान ताका त्रास केल्ले, कशे भाशेन ताका इतले पिडापेट दिल्ली, पूण जेजू येवन ताका सुटका दिली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून ताज्या जिवितान बरें कितें केलें, तो ओगी रावंक ना, तो पोत्तून त्या संवसारान वचोंक ना, पूण तो आतां देवाचें उतर परगट करूंक लागलो, आपली गोवायकी दिवंक लागलो. आयज भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान जेजून कितल्यो वस्तू केल्यात. आमच्या भितर देंवचार नासत, पूण आमकां वायटांतल्यान आमकां निवारल्यान. ताणें आमकां पिकोवणी दिल्या, ताणें आमकां बरी फामील दिल्या, ताणें आमकां दुडू दिल्या, ताणें आमकां भाटां बेसां दिल्यात, ताणें आमकां आमचो हो जीव दिला, ताणें आमकां सगळें बरें दिलां ह्या संवसारान. पूण खरेपणी आमी देवाक आर्गां वाखाणणी आमी दिनवास दिता काय? वो आमकां आनीक जाय, आनीक जाय, आनीक जाय, सगळें आनीकूच जाय. एक फोन आसा जाल्यार आनीक 2 फोन जाय, एक घर आसा जाल्यार आनीक 3 घरां जाय, थोडे दुडू आसा जाल्यार आमकां जॉबाक आनीक दुडू जाय, आमकां आनीक जाय जाय जाय. पूण भाव भयणीनो, आमी पळयत जाल्यार बारीक ज्या भाशेन ह्या मनशा भितर मेडे वतमे आसले, जेन्ना ताका सुटका मेळ्ळी, तो आतां सगळें सोडून तो आतां देवाचें उतर परगट करूंक लागलो, तो आतां आपली गोवायकी दिवंक लागलो. तेच भाशेन देवान आमच्या जिवितान कितल्यो वस्तू केल्यात. आमी वसोया, देवाक आर्गां दिवया, वचोन आमची गोवायकी दिवया. आमी खरेपणी आमच्या जिवितान कितें घडलां तें दुसऱ्यांक सांगुया, दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवया. आनी खरेपणी हें देवाचें राज फुडें सरपाक ज्या भाशेन ह्या दादल्यान 10 नोगरांनी वचोन आपली गोवायकी दिली, आमी आमची गोवायकी दिवया, देवाचें राज फुडें सरपाक आयजसान आमी वावुरया. आनी खरेपणी एक दीस सासणाचें सूख हें जेजू आमकां मेळटलो, आनी म्हणटलो, म्हज्या पुता, म्हजे धुयी, हे सासणाचें सूख म्हजे बरोबर भोगूंक, हें आयकोपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडवणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग, आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.